देव आमचे सवे आसा. पूण जांकां आपोवणे आसा जुडे व ग्रीक, क्रिस्त शक्ती देवाची आनी जानवाय देवाची. आनी हाचे कारण ती मूर्ख वस्त आनी म्हज्यान म्हणूं येता ती हांव जाची मुलां देवान आसात ती मनशा परस जानवायेची. आनी ओस्कोच वस्त जी देवा कडच्यान येता ती मनशाकीन मजबूत. हांव आमच्या मुखार उबी आसा एक मूर्ख आनी ओस्कोत वस्त. पूण त्यो आमचेशी ओचकोतायेन वावुरतलो आनी चिंतिनेचो तसली अजापां आमचे भितर आनी वरवीं कोत्तलो. कित्याक बेश्टेन तुज्या खूद आपोवणेची नदर मार भावांनी. तुमी जायतीं जाणां दर्जो मनशाच्या पयल्यार तितली हुशार नासलीं. संवसार कोणाक उजार करपी. बरें, म्हाका तुमकां कितें वाचूंक जाय. तुजांनी जेजून सगळी रात प्रार्थना केली आपले शीस विचून काडचे आदीं. आनी खरेंच ताका मेवलेले त्या जोम्याक पळयल्यार तुमी चिंतल्यार म्हाका दिसना तुका देवाचें आयकलें म्हूण. सगळी रात मागणें केल्या उपरांत तुज्यान कसो हो जोमो विचून काडूं येतालो. ही आसा एक ल्हान चीट जेजूक बरयल्या आनी जी जॉर्डन मॅनेजमेंट कन्सल्टंट फर्मान थान आयल्या आनी ते आदार दितले ताचे शीस काडूंक. हे परी संवसार ताका विचून काडपी. त्यो बरें करून तुवें 12 मनशाची पुरी म्हायती आमकां दिल्यान. जाका तुमी विचून काडल्यार तुज्या नव्या दोंड्यान मुखेली कारबारी जावंक. जेजू तांणी सगळ्यांनी आतां आमची दिल्ली परिक्षा घेतल्या आनी दर एकल्यान खूद मुलाकात दिल्या आमच्या सायकॉलॉजिस्ट आनी वोकेशनल एप्टिट्यूड कावन्सलटंटांक. आमचे कारबारी सजमतात की तांतले चडूच जाणांक अनुभव शिकप आनी कामाची माहिती ना तुवें सुरू करूंक चिंतले ते दोंड्याचे. ते एकवटान वावरूंक नकलोत. आमी सुचयतात चालू दवर सोदूंक मुनीस अनुभव आसलेले. सिमाव पेद्रू भितरल्यान थीर ना आनी ताका रागाचे झटके मागतात. अँड्रुवाक तर फुडारी जावपाचे मातूय गूण नान. दोगी भाव जाकोब आनी जुआंव झेबडाचे पूत स्वताचे फायदे विस्वासपणा वयर जगतात. तोमे तर प्रश्न विचारूंक बाद जे हे जेरूच देंवयतले उमेद सगळ्या पोंगडाची. म्हाका दिसता आमची जबाबदारी तुका सांगूंक की मॅथेवाक जेरुसलेच्या वोट दोंदेकारांनी ब्लॅक लिस्टार घातला. जाकोब आल्फियासाचो पूत आनी थाडियस दोगूय राजकी बदलप सुचोवपी आनी ते उंच पावंड्यार आसात निराशी मनशांच्या मनांत. फकत एकूच तुजो उमेदवार जेजू जो खूब शक्यताय दाखयता. तो मनीस मनाची अवस्था आसलेलो आनी उपाय आसलेलो तो लोकांक बरो वखता. तो एक थीर धोंडेकार ताची वळख वयर आसा. खूब वावुरपी अपेक्षा आनी जबाबदारी आसलेलो. आमी सुचयता जुडास इस्कारियटाक तुजो मुखादम करूंक आनी तुज्या उजव्या हाताचो मनीस. ह्या सगळ्यांची म्हायती आपुणूच सांगतली. जेजू आमी तुका हे सांगून येता तुज्या नव्या वावरान. जांकां संवसार भायर उडोवपाचो त्यो सोदून विचून काडून उजार कोत्तलो महान वस्त करूंक. वाव, हे खरेंच उमेदीचें. देवाची शक्ती पुरी जाली आमचे हुस्कोतायेन. तूं कोरिंथकारांक 12:9 हातून पावलून कितें पूण सोतायतालें. तो ताका एक कांटो मासान म्हणटालो. कोडयेक आयज सकाळीं हांव हुटपुटपणाचो फुडो करीतें. कोडयेक कसले दोबाचे चिंतप जें तुका आसलें जेन्ना आयज तूं हांगा भितर सरलें. ह्यो हुस्कोतायो आमच्या मासाक तोपतात. उर्बा तयार आसा पूण कूड हुस्कोत आसा. आमी देवा सांगाता काम करीत रावंक जाय. देखूनच देवान आमकां स्वताचेर अधिकार दिला. जर आमकां स्वताचेर अधिकार नासलो, जर पूर्णतायेच्या मुद्द्यार पावले न्ही, तर केदींच त्यो वस्तू आमकां करच्यो नासल्यो, जाल्यार स्वताचेर अधिकाराची गरज आसपाची न्हय. पूण पावलूक मासान कांटो लागलेलो आनी ताणें देवांक मागलो तो काडूंक. म्हजो आवडो तसले पूर्णतायेन जी सकाळीं आयज थंय पावना जावंक. म्हाका आवडटालें तशें केदींच जायना जावंक. म्हजी आवड केदींच वायट चिंतनान विरोध झुजूना जावंक. म्हजी आवड दुसऱ्या मनशांताय वायट चिंतना आसना जावंक. म्हजी आवड म्हजी सगळीं चिंतनां सोबीत आनी सुंदर जावंक. पूण तरी हांवें म्हजो अधिकार राखूंक जाय.
हांवें अजुनूय वायट आसात तांकां खाला घालूंक जाय आनी सारकीं आसात ती विचूंक जाय केन्नाय म्हाका जाय. ताचेकीन जायतेच पावटी दर दिसा हांवें अजुनूय ग्रांत वाचूंक जाय आनी वाचिना जाल्यार त्रासान पडटलीं. म्हाका अजाप दिसता कशें म्हजी ऑफिसांत वचोन 2 आनी केन्नाय 3 वरां देवा सांगाता सारून आनी भायर चलोंक कितें मूर्खपण उलोवंक. देखून दर दिसा हांव मागणें कोत्ता ओ देवा म्हज्या तोंडाक लाग घाम दी आनी ताचेर पातक करिना जावंक. पूण तूं पळय देवा वांगडा 25 वर्सां मजबूत चलोवन हांव त्या मुड्ड्यार पावलां जंय हांव जाणो की देवाक हाची सगळी खबर आसली. ताणें म्हाका विचून काडल्या आदीं आनी ते बाबतींत अजाप ना आनी म्हाका अजाप जावची गरज ना कित्याक म्हज्यान अस्कोतपण म्हाका कोलीत करीत आसा. देवा तुवें म्हाका आदार दिवंक जाय. ओ देवा तुवें म्हाका आदार दिवंक जाय. जर तूं म्हाका आदार दिनाय म्हाका आनी कशीच अपेक्षा ना. नकलो तूं म्हाका कित्याक उजार कोत्तलो म्हूण. पळय आमी त्या मुद्द्यार पावोंक फावना जे आमी म्हणटात बरें देखूनच देवाक म्हाका उजार करता. देवाक आर्गां. कितलें बरें उलोवपी हांव. हालेलुया. वू ना ओदीक बरी तुवें त्याच जाग्यार रावल्यार आनी म्हटल्यार देवा तुजे विना हांव कांयच न्हय. कितें पूण बरी वस्त म्हजे थंय घडटा ती तुवें खूब वेळ पासून म्हजो फुडो केला म्हणूंक म्हजे कुडीचो ल्हानसो भाग तुजी महिमा दाखोवंक. आनी जर देवा तूं म्हाका एका मिनिटाक सांगशी जाल्यार म्हजी सामकेंच कुडकें जातलें आनी म्हाकाच एक मूर्ख म्हूण दाखयतली. चडशे नांव वस्ते मुनियारीजांनी आपल्या जिविताची साबार माजार बेदनामी केल्या. सो तुज्यान लागीं वचोन सोडून काडूं येता कितें वायट जालें तें तुका सोच सांगतलें की ते स्थितीर पावलें जंय म्हाका इतली शक्ती आसली की हांव चिंतलें म्हज्यान जायतें करूं येता म्हूण. आनी ज्या मिनिटाक आमकां व्हड म्हूण चिंतूंक लागतोच आमी आसात ते परस आमी सकयल वचपाचे जोशेर आसात. देखून देवान पावलेचे मारणे कित्याक साबाब दिवंक ना. 3 पावटी देवा ही अस्कोताय म्हजेशी काड. सगळो वेळ म्हाका सोबीत चिंतना चिंतून दी. म्हाका सदांच स्थिर रावोंक आदार दी. म्हाका सदांच दिवपाक आनी फकत सगळो वेळ सगळ्यांचो मोग करच्याक. वय हांव मागतां की हांव थोडो थोडो करून सगळो वेळ बरो जाता पूण आजूंक जावंक ना. आनी तूं जाणय म्हाका अपेक्षा पावतली म्हूण जेजू येता तो दीस पर्यंत आमकां वयर उबारतली. मागीर एक खिना भितर आमी बदलतली ना ताचे भाशेन जातली. तूं पावोंक ना म्हूण देव तुजें चावोंक ना. एकूच वस्त ताका पळोवंक जाय तुवें केल्ली ती मुखार वचोंक. तर बरी खबर ती आयज तूं हांगा आसाय म्हणजे तुका फिकीर आसा म्हणजे तुका वाडोवंक जाय म्हणजे तुका जैत व्हरोंक तोजबीत करूंक जाय. 2 कोरिंथकारांक 12:9 आनी ताणें म्हाका म्हटलें कुडेक आमी सगळेंच वाचल्यार बरें. वर्स 7 आनी हांव गोरवान फुलोवंक शकना जावंक म्हाका ताणें प्रकस्पणी दिल्या व्हडपणा उदेशी. म्हाका हें आवडटा. म्हज्या आंगान देवान रोमलोलो एक कांटो म्हणजे म्हज्या देव पावलूक उजार कोत्तालो इतल्या अजापाचे वाटेन आनी पावलू जाणो आसलो तो देव म्हूण. 1 कोरिंथियन 15 ताणें म्हटलें देवाचे कृपेन हांव जो आसा हांव तो आसा. पूण एका मनशान इतलेंच घेवं येता. तुज्यान इतलोच यस मेलोन घेवं येता. तुज्यान इतलेंच जैत घेवंक येता. तुज्या जिवितांत सारकें जाता तितलें तुज्यान इतलेंच घेवं येता आनी तूं बरोवंक सुरू जातलो. आनी देखूनच केन्नाय आमी पार्टी तरी अपमान आसूंक जाय. भरपूर सांगाता वचोंक आनी खरें जर तूं सारकी वाचशी फिलिपकारांक 4 आनी तांतलें फकत वेर सतीन भायर काडून न्हय थंय म्हटलां म्हज्या क्रिस्त सवय सगळें करूंक जाता जो म्हाका बॉल दिता. जर तूं वस 11 सुरू करशी पावलून म्हटलें हांव शिकला दादोशी जावंक. हांव लाजेला वो पोरणतायेन हांव शिकला तो तें शिकलोलो हांव शिकलां. आनी तूं जाणय तुज्यान दोनूय वाटेन कसो दादोशी जावं येता. तूं देवाचेर विस्वास दवरता की कितेंय तुका आसूं ह्या वेळार ताचीच तुका गरज ह्या रुतान तुज्या जिवितान. आनी जरी तुका तें बरें लागना देव तें उजार करता कितें पूण बरें तुका करूंक जें तुज्या फायद्याक पडटलें आनी उपरांत ताच्या राज्यांत.
तुम्ही कांय जाणा घडये की दुसऱ्या परस अदीक बरी सजमतली, चडशी तुमी हें सजमतात आनी हातून फावो तो अनुभव घेतला. कित्याक तुका थावें जाल्यार तूं वाडटाय उणेपणाच्या कालांत आनी तूं आनंद घेताय भरपूर तायेन आसतोच. पूण पावलून म्हटल्यार हांव शिकलो कसो दादोसी जावंक जाय तो उणेपणांत वा भरपूर तायेन. मुखार तो अशें म्हणटा, म्हज्यान क्रिस्तांव वरवीं सगळें करूं येता जो म्हाका बल दिता. तूं पळय, आमी गरज ह्या मुद्द्यार आसूंक, कित्याक आमी क्रिस्तांव सवे आनी तो आमचे सवे आसा. जे पळय आमकां मेवता, आमकां तें एकूच. तर पावलून म्हटलें ह्या विशीं म्हाका निवार म्हूण 3 फावटी प्रार्थना करून हांवें सोम्याक मागलें. ताणें तें करूंक ना. वर्स 7 परत सुरू करता, कित्याक म्हाका जाय आमी सजमूंक घेवंक. त्याच म्हज्या उत्तम प्रकाश स्वाये पासून हांव गोरवान फुलोवंक जावंक. हें म्हाका मातशें सुटावें करूं दी. हांव विसरच्या आदीं एक वाट एका मनशान सांगो येता, तूं स्वता थंय स्वतान चलताय जाल्यार. आनी एक वायट जी म्हज्यान बेगीन सांगो येता, जर कोण गोरवान चलता तर तूं चड व्हडवीकायेन भरून तूं आसाय त्या परस आपूण व्हड म्हूण चिंतूंक लागल्या. पयली वस्त जी जाता तूं दुसऱ्यांक माल त्रातार करूंक लागताय. तूं दुसऱ्यांक खालती नदरेन पळोवंक करताय. जे तुजे इतले हुशार न्हय, जे तुजे इतले जाणार न्हय, तांच्यान ते भाशेन कशें चिंतूं येता. तूं कित्याक इतलो ल्हान, तूं हें कित्याक, तूं तें कित्याक, तुज्यान तें कित्याक करी नजो, तुज्यान तें करी नजो. विसण एकूच कारण तूं करताय तें तुज्यान करूं येता, कित्याक देवाची कृपा तुजे भितर आसा तें करूंक. म्हजे लागीं कांतार करी नजो, तो म्हजो गुन्यांव न्हय. म्हाका संगीताचो इन्स्ट्रुमेंट वाजोय नजो हो म्हजो गुन्यांव न्हय. त्यो आमकां वेगवेगळ्या वाटांनी देणी दिता आनी ताका जाय फकत आमी वाटो सोडून काडूंक, त्यो उजार करूंक आनी बंद करूंक, तिक्का मारून निड्डुकाय जावंक आनी आमची तुलना करूंक आमचे भोंवतणी आसा ताचे बरोबर सर्त करप. ताच्या मासान एक कांटो रोमलोलो, ताका त्रास दिवंक सोतावंक, ज्या वरवीं तो वदविकायेन चलो ना. वेर्से 3 फावटी प्रार्थना करून हांवें सोम्याक मागलें, म्हाका निवार म्हूण. ताणें म्हटलें, वेर्स 9, म्हजी मजत, म्हजो उपकार आनी दयाळपण आनी कृपा पुरो तुका. ते पुरो कसलेय त्रास तुका भोगूंक एका दादल्या भाशेन. म्हजें बोल संपूर्णपणान पळजोलता भोव व्हडले खोशेन म्हजे अस्कोतायची व्हडवीक करतलो. हांव सत माता दर फावटी हांव म्हजें तोंड उकोडटा, देवाची शक्ती तुज्या तोंडांतल्यान पोरगोट जाता. तुवें आयकलां हांवें म्हटलेलें, म्हाका म्हजो आवाज केदी बरो लागना, कित्याक म्हाका मधूर तरेचो तालो नासलो, आजुनूय ना. सो तुवें म्हाका विचारलें तर जेन्ना हांव तरणाटी आसली, म्हाका कितें, म्हाका खंयची वस्त सगल्या परस काडून उडोवशी दिसता, हांव म्हणटलें आसलो म्हजो तालो. म्हाका बरें लागोन आसलें चिंतूंक की हांव अशी आयकोंक येतालें म्हूण. म्हाका बरें लागोन आसलें चिंतूंक की हांव उलोयतना लोक उठलोलो वचूंक. म्हज्यान खंयसरूय गेल्यार लिपोन येजो, कित्याक एक फावटी म्हजें तोंड उकोडटूच तो आवाज बरें पळय. हांव नकलो आसली, पूण देव जाणो आसलो कितें कोत्ता तो. आनी देवाक जाय आसलें म्हाका एक अस्तरी कशी वयर उबारूंक. आनी ह्या विशीं तुका जाय तें करूंक येता, पूण केन्नाय चिंता म्हजो आवाज खरेंच मधूर ना. मधूर तालो म्हाका दिसता दादल्यांच्यान केन्नाय म्हजो फुडो करूं येता. घडयेक तुवें आयकल्यो आसतल्यो म्हज्यो गोमतीच्यो काणयो. पूण एक फावटी आमी शिकागो जमातीक गेलीं आनी आमचें व्हॅन पार्क केलें. आनी एक दादलो एक मोटरसायकलीर आयलो, आंगार सगल्याक टॅटो पाडल्यान, लांब पोनीटेल, हात नासलेले खोमीस. आनी ताणें म्हाका वळखलें जेन्ना हांव व्हॅनांतली भायर सरली. ताणें म्हटलें, सिस्टर मायर, म्हाका जाय तुका एक गंमतीची काणी सांगो. ताणें म्हटलें, हांव तुका 6 म्हयने रेडिओचेर आयकता जाणो जावंक आदीं तूं एक अस्तोरी म्हूण. ताणें म्हटलें, हांव केदींच एक अस्तोरेक म्हाका कितेंच शिकोवंक दिवपाक ना, पूण हांव 6 म्हयने तुका आयकतालो तूं अस्तोरी म्हूण म्हाका कळच्या आदीं. तेन्ना म्हटल्यार देवान म्हजें जिवीत बदल्लें. तुज्या वरवीं म्हज्या नेगार वचून येजो की देव तुज्या भितर वावुरता म्हूण.
देखून तुवें सुरू करूंक जाय कुशीन काडूंक कांय वस्तू ज्यो तुका तुजे बदल बऱ्यो लागना. आनी फकत म्हूण बरें देवा हांव नकलो कित्याक तुवें म्हाका हें दिलां तें ती म्हजी पसंती जावची नासली. पुना फकत ती तुका दिता. तूं जाणूय आयज हांवें कितें केलां म्हाका जाय तें. कितले पावटी हांव चिंता आनी म्हणटा बरें देवाक दी सगळें तुजें. म्हाका दिसता आमी दिवंक जाय पूण म्हाका जाय आयज तुका आनी कितें केल्लें. म्हाका जाय तुवें ताका दिवंक सगळें जें तूं न्हय. आयज कोणूच मनीस ह्या बिल्डींग सोदच्या आदीं आमी आमचे हात देवा थंय उबारतालीं आनी मागणें कोत्तेलीं आनी आमी म्हणटलीं देवा हांव कितें आसा तें तुका भेटयता पूण अदीक करून हांव तुका भेटयता जें न्हय. आनी हांव ताचेर वचोन दवरिना. हांव ताचेर निराशी जावपाक ना. तूं म्हाका बदल. तूं म्हाका कर तुका जाय तो हांवें जाल्लें पूण हांव तुजें देणें आनी ओस्कोताय हांव हांगा आसा. आनी तूं घडये गजाप जातलो कांय वस्तू पळोवन ज्यो देव उजार कोत्ता. त्यो जाणो आसलो की मोइसेस बरो उलोय नासलो लोकां मुखार. गरज नासली मोइसेसाक ताणें तें सांगूंक. मोइसेसाक कितलो वेळ देवा लागीं भासाभास केली. तूं जाणय देवा हांव बरो उलयना. हांव हें करिना. हांव तें न्हय. हांव हें न्हय आनी कितें न्हय. त्यो जाणो आसलो जेन्ना तांणी दाविदाक राजा जावंक नेमलो की तो शेकी प्रदुवारपण आनी क्रीम कोत्तलो म्हूण. तर कित्याक म्हूण देवान तसल्या मनशाक आपयलो. त्यो सगळे जाणो सुरू तो शेवट पासून. तो मोदलेंय जाणो. तो आमची दर एकाची चूक जाणो पूण देव आमचें काळीज पळयता. देव पयलें काळीज ल्हान गोरवान राखणाचें जाणें. स्तोत्रां बरयलां आनी ताका मोगाची गायनां भायर शेतांनी गायतालो. ताणें पयलो तो ल्हान गोरवां राखणो जाच्या कुटुंबांनी ताका भायर घालून नाकारलो. तांणी ताचें काळीज पळयलें आनी तो आपूण आपयता आमच्या काळजाक लागून. हांव एक नमुनो न्हय सारको पूण हांवें देवाचो मोग केला 9 वर्सांची आसतना थान. हांव सदांच नकलो आसली ताचो सारको मोग कसो करचो तो हांवें म्हज्या जिवितांत जायतेच वर्सां ताट जोड केलो. कित्याक म्हाका फकत धर्म आसलो आनी न्हय सरीगत देवा थंय. हांव जायत्यो वांकड्यो वस्तू कोत्ता पूण हांव देवाचो मोग कोत्ता. आनी हांव तुका हें सांगता तुका हें खूब वेळ पावतलें. जर तूं आनी जेजूच्या मोगान पडशी आनी तूं कितें न्हय तें सगळें विसरत तर तूं अजापतलें तुज्या जिवितांत कितें जावंक सुरू जातलें तें. फकत म्हूण देवा हांव जाणो गोंडोलान आसा पूण हांव तुजो मोग कोत्ता. हांव मोग कोत्ता. हांव तुजो मोग कोत्ता आनी हांव गोंडोलान. पोले तूं देवाचो गोंडोल. जेन्ना देंवचो सुरू करता तुका सांगूंक तूं कितें न्हय पळय तें ताका आबार दी. ताणें तुका अगडास केलो देखून देव कितलो बरो तो तुका उजार करूंक. हांव कितें म्हणूंक सोदता म्हाका जाय तुवें उगडास दवरूंक. सो आमी आमची शक्ती विशीं दादोशी ना आमची देणी आनी देवान दिल्ल्या समर्थे विशीं जाल्यार आमच्या निराशी जायने जो आमच्या ओस्कोतपणाचेर आनी असमर्थ्याचेर. हांव तें परत म्हणटा कित्याक म्हज्यान पोले येता पयले पावटी तुमी सोजमोंक ना. जर आमी दादोशी ना आमच्यान करूं येता त्या बदल जाल्यार आमच्या निराशी जायने जो आमच्यान करी नेजो त्या विशीं. पावलून म्हणलें आसा जो आसा देवाच्या कृपेन देखून तो आबालार जायनासलो ताच्यान कितें करूंक जायना तातूंत. म्हाका आवडटा जो मुनी जो जेजूशी मिलाग्री आयलो ताच्या भुरग्या पासत आनी ताणें म्हटलें सो तुज्यान कितेंय करूं येता म्हज्या भुरग्याक आदार दी. आनी जेजून म्हटलें बरें जरूर म्हज्यान कितें करूं येता. सगळ्यो वस्तू देवा थंय शक्य आसात. आनी म्हाका आवडटा त्या मनशान म्हटलें तें. ताणें म्हटलें दोनया हांव सट मानता म्हज्या दोबावाक आदार दी. तर ताणें आपलो भावार्थच जेजूचेशी हाडूंक ना पूण तो कबूल जालो. ताचो भावार्थ पूर्ण न्हय आसलो म्हूण. हांगा म्हाका कांय प्रश्न आसात. हांव ह्या भागान विस्वासा मातशी ओस्कोत आसा आनी म्हाका दिसता केन्ना इतलो तोस बीत करतात पूर्ण भावार्थ पूर्ण प्रयोग पूर्ण हें आनी पूर्ण तें आनी पूर्ण आनी कितें की देवाच्यान आमच्यान कांय फुडें वचोन येजो आमकां आदार दिवंक कोण पूण हांगा सजमता कितें म्हणटा तें. जेजू जाणो नेगार वेतलो म्हूण. जेन्ना ताणें ताका न्यूच आपलो 12 शिसां मदले एकलो केलो पूण ताका लागशिल्ला आपल्या तेगा मदले एकलो केलो. ताणें मुद्दम करूंक पावलो कित्याक विचून काडलो. तो जेन्ना सावल आसलो इगोर्जेक दुमालो दितालो जाका पुरी खोशी आसली मेवता आतां दर एका क्रिस्तांवांक जिवेशी मारूंक. कित्याक सगळें सोडून देवान ताका उजार केलो. कित्याक ताचे लागीं जायती आसली देवाक जाय आसली ती फकत ताचें मार्गदर्शन वांकडें आसलें. आनी जी देणी ताका दिली देवान ताका दिली देवाच्या वावरा खातीर ताका फकत धरून फोतायलोलो म्हणटच देवान वायट कोण तो विचून काडलेलो.
कित्याक ताका जाय आसलो ताका उजार करूंक एका महान महान वाटेन. म्हाका दिसता केन्नाय जितले महान वस्तूक देव तुका उजार कोत्तलो तितले वायट तुवें जावंक जाय सुरू कोत्तोस. कित्याक पावलू केन्नाच विसरो नासलो. देखूनच ते सगळे निरोप बरयताले कुरपे विशीं जे आमी इतले बरयतात ते आवडटात. कित्याक ते जाणो आसले देवाची कृपा. आनी हांव जाणो की देव म्हाका कसलेच कारणाक लागून आपोवंक ना जे म्हाका फावो. हांव सगळ्याक इनोदी अजाप संवसारी नदरेन पळयत आनी स्वभाव म्हाका तितले शिकोवपाक करूंक. म्हाका बरो व्यक्तित्व ना. हांव मातशी तोंडार उलोवपी आनी मातशी बोलिश्ट. आनी जेरूल म्हजो आवाज बरो न्हय म्हणजे हांव खात्रीन सांगता जो संवसार एका उलोवप्याक सोदीत जातो तालो संवसार भोंवतणी पावतलो. तर तो तालो एक ओस्तोऱ्याचो म्हज्या ताल्या सारको जावपाचो न्हय. पूण तूं पोले सोतें हें हाची फिकीर ना. कारण आतां म्हजें आयकात. जो देव तांतून भितर येयत तो चलतलो सगल्यांक शॉक आनी अजाप दिवन. अशें की सजमली संवसार म्हाका केदीन सजमोचो ना म्हूण. देखून हांवें म्हजो समजूत तांकां दिवंक कोबार केला. संवसार तुका सजमोवपाचो ना कसो सजमोतलो. कित्याक देव तुज्या सवे वावुरता आनी जर ते देवाक वळखना ताच्यान कशें तुका वळखूंक आनी सजमोवंक जायत. म्हज्यान कशें हांव करता तें करूंक जाता. ऑस्टीन कुटूंब कशें तें करूंक शकता ती कोत्तात ती. कसो जोएल इस्रायल पावतलो राष्ट्रपती आनी मुख्यमंत्री सांगाता. म्हणजे तो खूच सांगता लोसता म्हूण ताचो उबो रावन उलोवंक जायनासलो. आतां इस्रायल राष्ट्रपतीक मेवता. कशें पुरे तूं जाणय कशें पोरी. म्हाका बिलकूल खबर नासली कशें दुडू आडूंक जांची आमकां गरज दर म्हयनो ही मिनिस्ट्री चलोवंक. तूं नोकोय तुका बिलकूल खबर ना. ना जिपो बिलकूल कसलीच खबर ना. हांव दुडू एकटोपाची मनीस न्हय. हांवें तें कशें करचें तें हांव नकलो. आनी तरी म्हयन्या उपरांत वर्सां उपरांत वर्सांक आनी वर्सांक 35 वर्सां देव विस्वाशी रावलो आनी आमकां केदींच बील फारीक करूंक पडोंक ना. त्यो जाणो आसलो की गिडियन एक बिजूड म्हूण जेन्ना ताणें ताका आपयलो तो जाणो आसलो तो गरीब घराब्यांतलो म्हूण. गिडियनान ताका सांगूंक गरज नासली की हांव गरीब घराब्यांतल्यान म्हूण. आनी देवान ताका पळोवन म्हटलें तूं अरिश्ट मनीस शक्तीचो. पोले देवाच्यान पळोवं येता आमच्यान कितें जावं येता तें जर आमची नदर आमी कितें न्हय ताचे वेली काडीत तर. चल आतां आयज कोण पूण घरा आसा. कोण पूण हांगा आसा. आनी हांव तुमकां कितें सांगता जेन्ना तूं शिकतोच की तुज्यान तूं कांयच न्हय म्हूण फकत देवा वरवीं. म्हाका आवडटा जोज्या बोदे कितें म्हणलां तें. ताचे भाव ताका जोलताले आनी ताका आनीकूय जोलताले. पूण देव ताच्या सांगाता आसलो. जेन्ना देवान जोजुआक आपयलो ताची सुवात घेवन म्हणजे कितें म्हूण एक ल्हान चेड्याक हें करूंक आपयलो. म्हणजे मोइसेस तो दादलो सगळीं मोइसेसाचेर विस्वास दवरतालीं. बरें मोइसेस संपलो. जोसुआ मोइसेस संपलो. आतां तूं लोकांचो फुडारी जा. आनी तूं जाणय म्हाका जोसुआ 1 ह्या वर्सान कितें आवडटा तें. देवान म्हटलें हांव तुज्या सांगाताक आसतलो जसो हांव मोइसेसा सांगाता आसलो. ताणें म्हणोंक ना आतां तूं वच आनी मोइसेसा पोरी जा. ताणें म्हटलें हांव तुज्या सांगाता तसोच आसतलो. आनी इतलें जॉयसाक जावंक आसलें. ताका आनी कितें जावपाची गरज नासली. ताका देव म्हज्या सांगाता आसो आनी जर देव म्हज्या सांगाताक आसा म्हज्यान गरज पळय तें करूं येता. आनीक एक पावटी म्हाका ह्या सांगण्याचेर जोर दिवंक जाय.
सो आमी खोशी ना आमच्या बोलान देण्यानी आनी देवान दिल्या सामर्थ्या विशीं जाल्यार आमच्यान अस्तुकतायेन आनी असमर्थ्यान आमच्या निराशी जायन येजो. हें तूं चिंत. सदांच गरजेचें की आमी सारकी मोनाची काल दवरूंक देवा थंय आनी आमची मोनाची काल आमच्या चिंतना पोरमोने जावंक जाय. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगट्टाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.